काय मेनून जेन्ना फोन केलो तेन्ना राजेशान तत्पर अर्दवर भितर सगळे गायची सगळी विलेवाट म्हणजे सगळे पुरले बिरले पळय ताजे बद्दल आमी राजेशाचे बरें मागता आनी ओब्रिगाद म्हणटा तेन्ना अशेंच ताजें सहकार्य आमकां मेळचें आनी ह्यो गायो पळय आसा ताजेर कितें तरी एक नियंत्रण हाडूं जाय. अशें रस्त्यार भोंवता वयता ताजे कोणाचीच धनी ना त्या गाय तेन्ना ते गायी ज्यो आसा त्यो कोणे तरी तांणी धनयांनी व्हरच्यो अशी आमी विनंती दवरता. अशें ज्यो जर मरत रावले जाल्यार राजेशा आमकां परत परत फोन करचे पडटा. धनी फक्त दूध काडटा आनी गायो सोडटा. आता जवळ जवळ हांवें पयरूय बाय दिल्ली आनी ही आतां म्हाजी जवळ जवळ 15 किंवा 20वी गाय आसतली. अशी ज्यो दूद पुरते गायो घरा व्हरता आनी अशे परिस्थितीन गाय पुडची पडल्या की मशीन सुद्दां भितर येनाशिल्लें. इतले ट्राय करून ह्या प्रकाशान कशें तरी मशीन भितर घालून ही जी विल्हेवाट आमी लायल्या. म्हाजी परत एकदां सगळे मालका कडेन विनंती करता की मेल्या नंतर ह्यो परत पंचायतीन पुरपाकूच जाय. एक्चुली सगळ्यांक दिसता की पंचायतीन पुडची म्हणून, हेचो मालक जो आसा हेणे विचार करपाची गरज आसा. हे दूद खातना हेंच्यांनी विचार करपाक जाय, बाबा ह्या गायचे आमी दूध काडटा आनी तेजेर आमी जगता, ह्या गायचेर आमी जगता म्हणून. हांव चड कांय म्हणना, परत म्हाका तें उलोवचें पडटा, पूण सगळ्यांनी हेचेर विचार करपाची गरज आसा.